स्वस्ति श्रीमन्महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करल्लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदा सद्गुरु गणेश शारदा चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्यापरी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम जय जय रघुवीर समर्थ। श्रोतेजन हो सर्वांक शिवांगी पाचीगल नमस्कार मनापासून तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती तुमगेलांती जगदीश मूर्तीक नमस्कार करता। देह सगळ्यांगेल आमगेल सेम असती सेम म्हळ्यार चिके दोळे जागेर दोळो नाका जागेर नाक काना जागेर कान असं काळें गोरें आसता जाल्यार मुख्य म्हळ्यार जगदीश मूर्ती जी बसल्या तो त्या तुमगेलांतल्या जगदीश मूर्ती एकल्याक असं परब्रह्म तांतू भरल्या आत्मा ताक हांव नमस्कार करून आयचे विवेचनाक सुरू करता म्हूण केल्या। आतां पयलीं आमी मनोबोधाच पळोवया। मनोबोध म्हळ्यार मनाचे श्लोक 164 श्लोक गेल्पन जालेलो। मने कल्पिला विषयो सोडवावा मने देव निर्गुण तो ओळखावा मने कल्पिता कल्पना ते सरावी सदा संगती सज्जनाची धरावी। आता हांगा सगळे 4-5 श्लोक असत न्ही ताजी शेवटची ओळ सदा संगती सज्जनाची धरावी। त्या कल खातीर धरका ताज्यान कल जाता कल्लें हें वयले 3 ओळींतू 3 चरणांतू समर्थ सांगतात प्रत्येक ओळींतू। आतांचे 165 असं तर जर
कल्पना विषयो सोडवावा, सोडय नी जाल्यार कल जाता. तरी देहादिक प्रपंच हा चिंतियेला, परी अंतरी लोभ निश्चिंत ठेला. हरी चिंतने मुक्तिकांता वरावी, सदा संगती सज्जनाची धरावी. जय जय रघुवीर समर्थ. हे आजी 165th. हां मंडळी, आजी अक्षय तृतीया. अक्षय म्हळ्यार ज्याक क्षय ना, जे केन्नाय ना जायना, कायमरूपी व्हरता, शाश्वत आसता, तें धन आमकां आजी मेळोवचें आसा. आनी आयज दासबोदा सम आसूं ताका अनुसरून आसा, आयचे मना श्लोक सुद्दां ताकाच अनुसरून आसा. हां तर ते अक्षय तृतीया म्हळ्यार कसलें, ते आजी परशुराम जयंती खंय आनी वैशाख शुद्ध तृतीया. तरी तृतीया हे आमकां कल्ल स्मरण करून दिता, आमकां स्मरणाचें स्मरण करून दिता. स्मरणाचें स्मरण म्हळ्यार कसलें, भक्ती मार्गांतून नवविधा भक्ती आमकां सांगल्या. आमी 4थ्या दशकांत पळयल्लें. कसली नवविधा भक्ती आशिल्ली, तरी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम. जय जय रघुवीर समर्थ. आता ही 9 हांतुली तृतीयेची खंयची आसा, तृतीय भक्ती खंयची, तरी नामस्मरण. नाम घेतल्यार जाय न्ही नुस्तें, तरी ताजें स्मरण दवरका. स्मरण दवरका. तें स्मरण म्हळ्यार कसलें की आपसूक उडास व्हरका. ताजें म्हळ्यार एक ताजी जाणच आसता, प्रत्येक वेळ ताजें अनुसंधान आसता ताजें. तशी तें जाण दवरल्यार मात्र ताका स्मरण म्हणटा ती. नाल्यार थोडे वेळ केलें नाम घेतिल्ले वार केलें, एक ठरावीक वेळार जप केलो, ताजी मुखारी साधना ही 24 तास चालू आसता. आनी ती साधन म्हळ्यार स्मरण, अनुसंधान. 1 तास 2 तास कितले जाय तितले आमी नामस्मरण करूं शकता, ती पठण करूं शकता, ती सगळं करूं शकता ती. हां आज आमी सगळ्यांनी पंचकमय केलें. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, बरें जालें. हां आमी केलें, खर्च प्रयत्न केलो, गुरूंनी तें साध्य करून दिलें आनी जालें. जाल्यार कायम बाकी वरलेल्या वेळांतूं आमी कल करता. काम करतना सदा येता जाता उठत बसता काम करिता, घरी दारी शय्येवरी बहु सुखाचे अवतरी. सदा देता घेता वदनी वदता ग्रास गिळिता, घरी दारी शय्येवरी रती सुखाचे अवसरी. समस्तांची लज्जा सोडूनी त्यजुनी भगवत चिंतन करी. चिंतन हो आयचो मुख्य विशय आसा. जाल्यार आमी करतात वे बरें. आज अक्षय तृतीयेक जे आमी मेळयतात की ते अक्षय व्रत. आज आमी कल्ल मेळयलें तें अक्षय व्रता. जाल्यार कल्ल मेळोवच्याक कशें मेळोवचें तें, आमी क्लेश मेळयल्यार क्लेश अक्षय व्रता. ती आयच्या दिसा क्लेश कोण घेतले, आयच्या दिसान आनंद केल्यार हां अक्षय व्रता. आनी समाधान मेळयल्यार अक्षय व्रता. तेमीच अक्षय तृतीयेचें महत्व दानांत आसा म्हणटात. दान करता, विविध तरेचे दान. दान म्हळ्यार ह्या हाताक कळना दिल्ल्या म्हण ताका दान म्हणटात. दान म्हळ्यार अशी दिल्लें आनी फोटोग्राफरा आपूण फोटो काडून घेतलो ताका दान म्हणना. ती कांबळे वांटल्यो आनी कल्ल वांटलें, हां उदक वांटलें, शरबत वांटलें फ्री, आनी ताजे फोटो काडून दुसरे दिवस पळय हे आनी अशें वांटलें तशें वांटलें म्हण ताका दान म्हणना. ती कित्याक म्हळ्यार ताज्यान हें समाधान मेळना. आज आमकां समाधान जें मेळटा तें अक्षय व्रता. तांतुले महत्वाची दान खंयची ती आमी पळोवया आजी. हां ती म्हळ्यार विद्यादान सगळ्यांत महत्वाचें. विद्या दिली की जशी आमी शेतांत बी पेरतात न्ही, एक बी पेरल्यार आमगे लक्ष्मीन म्हाका सांगलें की एक बी पेरल्यार एक कणसांतूं एक तांगेले होड एक शेर म्हणटात ताका, शेर भोर धान्य एक कणसांत आसता. तशें एक कणसांत तशें कितले कणस येतात एक झाडाक, वय की न्ही.
तशी एक बीज पेरका तशी विद्यादान म्हळ्यार एक मनशाक आमी जर कसलें शिकयलें दिल्लें ताजे कोटी गुणे एका बीजा पोटी फळे हे कोटी कोटी जन्म घेती सुमने फळे आधी बीज एकले बीज अंकुरले रोप वाढले बीज अंकुरले रोप वाढले आधी बीज एकले एका बीजा पोटी तरु कोटी जन्म घेती सुमने फळे कोटी जन्म घेती सुमने फळे आधी बीज एकले. संत तुकाराम म्हणतात की आधी बीज एकले. तशी एक हाक जरी विद्यादान एक विद्यार्थ्याक कसली आमी मदत केली शिकोवच्या मदत केली ताका कळना जाल्यार कसलें सांगलें केलें किंवा तांकां एक पुस्तकांचें दान केलें कोणा एफोर्ड जायना ती थोडी पुस्तक दिली आनी कसली अपेक्षा दवरची ना की आमचें नाक्क जालें पुस्तक असं आड्डावड जाल्या म्हणून दिवचें न्ही ताका दान म्हणना ती आमकां नाक्क जाल्या म्हूण दिवचें हाका दान म्हणना ती ती आमगेली सोय आसत सोय पळयतात ते आमी सोयरे आमी सोय आमगेली सोय पळयता ती आनी आमी दान म्हणून दिता ती म्हळ्यार हडपण आमी दान केलें म्हणून ताका दान म्हणना ती जाल्यार आमचल्यांनी नाशिल्ले तरके घेवन दिल्लें किंवा आशिल्ले तरके आमी आमकां गरज आसा तरी सुद्दां एकल्याक जास्ती गरज आसा आमचे पेक्षा म्हणून ती पुस्तक तांकां दिली त्या पुस्तकांत कल बरयलें आनी तांकां कळना जाल्यार तांकां शिकयलें सान्न चेडवांगेल्या चेहऱ्याचेर एक हांस हाडयलो तांकां सान्न काणयो सांगल्यो म्हळ्यार थोडक्यान कळ्ळें जें समाधान आमी मेळयता ती निरपेक्ष समाधान निरपेक्ष कसली अपेक्षा करनासतना जें दान विद्यादान वस्त्रदान अन्नदान नामदान घुमटी पद म्हूण दाखयली म्युजीक ताजी जे वायब्रेशन्स येता ती ताजो लाभ कोणा अगरबत्ती दिली कसले सन्न सन्न गोश्टी जे काय दिता ती तर तें ताजें समाधान जें मेळटा तें आयच्या दिसाक अक्षय वर्तक तरी नित्य आमी अक्षय तृतीय साजरी केल्या करूं नये आयचेच दिवसाक म्हूण केलें अशी हें मुहूर्त आसा बरेंच खंय तरी स्टार्ट करता म्हूण पण हें आज क्लेश नाका आमकां आनंद अक्षय जाय की क्लेश अक्षय जाय ती कायम स्वरुपाचे तर आमकां आनंद अक्षय जाय समाधान अक्षय जाय समाधान मेळका जाल्यार समर्थान दासबोधान ते कडेन सांगिल्लें आसा केल्याने होत आहे रे आधी केलेची पाहिजे तशी दान करका आनी दान म्हळ्यार दिवचें आमी केन्ना घेवनचोच विचार करतात खंय आमकां फ्री मेळटा थंय लोक धांवतात खंय की न्ही खंय डिस्कावंट मेळटा थंय शॉपिंग करूं वतात घरांत सामान आशिल्लें तर कितें डिस्कावंटेड वॅल्यूज म्हूण आमी घेवन येवन आड्डावण घरांत करतात तशी करूं नये जाल्यार आमी दिवच्या शिकका दिल्याने मिळत आहे रे आधी दिलेची पाहिजे दिवका हें तातूंत एक लायन आमी आजी मनांत तातूंत एड करूया दिल्याने मिळत आहे रे दिल्ल्यार आमकां मेळटा कसलें मेळटा तरी समाधान मेळटा हातूंत एक त्या दीस सांगिल्ली म्हाका दिसकाणी एक मस्त व्हड श्रीमंत मनुश्य ताका हांगा वचचें आसता खंय मस्त श्रीमंत ताका मर ना पडे आपणाल हें धन हांगा सोडका लागतलें म्हणून ताका काळजी ताणें सब बरोवन तांकां सांगलें की विचारलें की मगल हें धन हांव मर ना पड कशें घेवन वचचें दम तरी कोणाकय उत्तर मेळना कशी व्हरूं जाता तें हांगा व्हरचें म्हण जाल्यार एक अगदी बुदवंत साद आशिल्लो ताणें सांगलें हांव उपाय सांगता अरे श्रीमंत मनशा तूं अमेरिके भोंवता हांगा भोंवता थंय भोंवता वय की न्ही तावळी तूं कल करता हांगाची चलन हांगाची रुपीज थंय घेना ती म्हणना पड ते रुपीज दिवन तूं इन एक्सचेंज तूं डॉलर्स खरेदी करता घेता आनी ते घेवन वता तें थंय चलता ती दुसरे कडेन वतन तें घेवन वतात तशी वयर वतन कल चलता हें कसलेंय चलना तरी तुगल पयशे दिवनूची पण तूं कल घेवंका समाधान घेवंका आनी तें विकत म्हूण न्हय जें आपसूक मेळटलें ह्या समाधानाचें हें वैशिश्ट्य हें आसा समाधान हें आपसूक मेळटा डॉलर्स खरेदी करपा लागता ती हें खरेदी करपा लागना आपे आपेची कोणागेले एक चेहऱ्याचेर कोणें दुख्खी आसबा
तागल मनाचेर एक हळुवार पुंकर घाली. असं आमगेल ग्रुपान तशी मस्त लोक असत की दुख्खी जानांगेल मनाचेर पुंकर घालतात. इतले बरें दिसता. म्हाका स्वताक ताजो अनुभव आसा. आनी तें जें मेळटा तांकां तें समाधान. तें समाधान अक्षय अक्षय समाधान. कल्या म्हळ्यार कसली अपेक्षा दवरून ती पुंकर घालना. ती मगलींची एक फक्त आपली म्हणली की ती आपली जाली. आनी आपले जाणांक दुख्खी आमकां पळोवच्या जायना म्हणून आमी पुंकर घालतात. म्हळ्यार तांतूं आमगेल फायद्या खातीरच आमी घालतात ही भावना आसता. कोणाचेर उपकार करनात आमी. ह्या भावनेने एखाद्या मनशाल तोंडाचेर एक हांस आयलो, भुकेल्यांक अन्न दिलें, कोणाक दणवून आयिल्ल्यांक कितले रिक्षावाले आसता ती पाप वत्तांतू रण रण वत्तांत रिक्षा चलयता ती तान लागून ताळ सुकून येता तांगेलो. उद्दासून पिना ती. म्हळ्यार एक सम खंय तरी वचका लागता न्ही भायर म्हणून उद्दासून जास्ती पिना ती. तसल्यांक एक उद्दाक ऑफर करचें आमी. घे उद्दा घे. अशी केल्यार जे तागल चेहऱ्याचेर जें समाधान दिसता तें कन्वर्ट जावन आमकां आमचल्याक ताण घेतिल्ले वर येता आनी तें अक्षय व्हरता. ते कडेन आमी विसरून वता ती. पण ताजें हें म्हळ्यार ताजो फायदो ताजें रेकॉर्ड तें वयर आमगेलें चित्रगुप्तालें आसतलें. तें आसता म्हूण सुद्दां आमी करनी जाल्यार वयर वतना समाधान म्हळ्यार मरचे वेळार आमी समाधानान गेल्यार आनंद स्वरूप आत्म्यान विलीन जमचें सामकां. तेमी तें आनंद म्हळ्यार अक्षय समाधान शाश्वत समाधान म्हळ्यारच आनंद. कल्ल्याचेर अवलंबून आशिल्लें न्हय, दिल्ल्यारीच म्हूण न्हय, पण कॉम्प्लेसंट म्हळ्यार अगदी जे जिथे कमी तिथे आमी अशी कोण जर एकमेकांक मदत केली तरी जाता. जाल्यार हांगा कल जाता 80% लोक समर्थ सांगता ती देह आदीक प्रपंच हा चिंते. देहादीक म्हळ्यार कळ्ळें नुस्तें देह न्हय, मगल देह, मगल प्रॉपर्टी, मगल प्रपंच, मगल चेडम, मगल नात्र, तांचे खातीर कल्ल कोण दवरचें हें सगळें हो प्रपंच. हाजें सतत चिंतन. ते व्यवहार करका नाश ना, पण सतत तांचें चिंतन दवरचें ना. ताजे मीत कल जाता की आनी मेळका आनी मेळका आनी मेळका अशी. परी अंतरी लोभ निश्चिंत ठेला. ह्या प्रपंचात चिंतन मनन कोण कोण कोर न्हू आमकां कल मेळटा की लोभ मेळटा. लोभ हो कल फंगस इन्फेक्शन जाता न्ही स्किनाचेर अशी खरजुशी जाता, एक्झिमा तसलो रोग असो. खरजू जाल्यार कितले खरपील तितले आनी खरपूया म्हूण दिसता. तशी लोभी मनशाक कितले सूख दिवन खाल्ले दुसऱ्या लाथानू आनी मेळोया आनी दिवची वृत्तीच आसना. तर तुमी दिना जाल्यार तुमकां मेळटले कल्ले. खरपिल्यार खरजूच मेळटा आनी कसलेंय मेळना. तेमी ते लोभ नाका आमकां. तरी कल करकांक समर्थ सांगता ती हरी चिंतने मुक्ती कांता वरावी. मुक्ती ही मुक्ती म्हळ्यार नांवाची इतलें गोमटें आसा. मोकळेची मोकळे ढाळे म्हणटा ती. तशी कसलें चिंतना हें ना. तर हरी चिंतन केल्यार चिंत भरना. प्रॉब्लेम्स आसता ती जाल्यार ताजी मस्त चिंत जायना. थोडो वेळ जाता ताका सोल्युशन आयलें की आमी त्या मार्गान वतात आनी कृतीत्मक विचार कल्ले केल्यार ते प्रॉब्लेम सोडयले जाल्ले गेले ते पास्टांत. ताजें चिंतन जायना. पण हरी गल चिंतन जावंका. हरी म्हळ्यार हरण करतलो तो. आजी परशुरामागल जयंती आसा. तो विष्णुगल अवतार 6 अवतार. तरी तान्ने तागल क्षत्रियाचे हाजेर ब्राह्मणाल हाजे क्षत्रियांगल नाश केले की क्षत्रिय वृत्तीच म्हळ्यार अशी झुंजारपण असणे तें न्हय, पण उगीच कोणा मारताल न्हय तर तांकां हे लोभाचे तान नाश केलो. एक्चुली परशुरामाने लोभी लोकांक तान मारले. सगळ्यांकय मारनी ताणें नाल्यार क्षत्रिय वर नाशिल्ले. क्षत्रिय ही एक विचारसरणी आसा. हरी चिंतन करका तशी विष्णुगल अवतारांची उगडास करका. मुख्य म्हळ्यार नामस्मरण आनी तांची जाण दवरका. तृतीया म्हळ्यार कळ्ळें की स्मरण म्हळ्यार आमगेल मैत्रीण आसा तिगेल आमकां स्मरण आसता. तिगेल आमकां हें आसता कळ्ळें अनुसंधान आसता. वर्स घटलेन आमी मेळनात. आमी तालमकवाडींत राबतालीं
आमगेले ग्रूप सुद्दां आसा जाल्यार वर्स घटले आमी मेळनात जाल्यार कोणा लागीं कोणें कोणाक फोन केले अगो ही कशी आसा ती कशी आसा अशें विचारलें तर यो वय वय म्हण एकलेक बरें ना जाल्यार दुसरी तिचे खातीर ती बरें दिसता सुन्नेक नात्रांक कसले बरें ना जाल्यार आमी अनुश्ठान आनी करता ती कसले हाज्यान न्हय कसल्याक तरी आमगेली म्हणून तें स्मरण तांणी सांगीत सुद्दां आसना करात म्हणून पण आमकां जावन दिसता मनांतल्यान प्रार्थना करतात आमी की आमगेलें बरें जावप आमकां कसलें मेळचें आसना तशी म्हाका एकल्यान सांगलें कोणाक की आमी गोवा वचूलता वळी एक मनशाक पांयाक एक्सिडेंट जालें भयंकर म्हळ्यार पांय कापकालात कितले पाळयली तावळटान सांगलें आपणा तशें जायनाशिल्लें मला फॅमिलीक तूं कोणाक की कलकी जाल खंय तावळी आपणें मागून घेतलें देवा तो सान आस ताका बरें करी हांव तागेलो क्लेश घेवच्या तयार आसा कितलें समाधान मेळ्ळें आसतलें त्या मनशाक खरेंची तरी असलें समाधान आमी मेळोवंक असलें समाधान मेळोवंक ताचे खातीर कोणाक दुखणी मागून घेवंक म्हणना पण आमी फुंकर तरी घालूं शकतात न्ही आयडीन लायतना हांव सामकें लागले री आयडीन लायताली आयडीन लायतना फू 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 करून आमी नाका नाका जळटा जळटा म्हण तशी जळटा म्हणलें तर कितें तांकां नाम पळय पळय दोळ उगडी आनंदान राब समाधानान राब तुला कितलें आसा तें पळय कितले अपंग लोक आसता ती जाल्यार तांचे लागीं दुसऱ्यांक दिवच्या कितली की खंडीवर आसता जाल्यार मस्त म्हणटा त्या लोकांक कळ्ळें जाता ताजोच विचार येता एक मनांत यो हांव अशें जालें तशें जालें म्हणून प्रत्येक वेळार देहाची मनाची अवस्था विंगड आसता प्रत्येक वेळार कल्याचो अभाव आसता कल्याचो सभाव आसता आनी स्वभाव आसता स्वतागेले एक विचारसरणी आसता ती विचारसरणी बदलून आमी दिवच्या शिक्का आमच्या कल्ले आसा तें पळोवंक तें वांटू लागता वांटू लागलें की एका बिजा पोटी फळे कोटी जन्म घेती सुमने फळे तरु कोटी तशी एका भगवंताचं बीज तुवा मनी रुजविलं त्याचं येडं पिकं आलं माझ्या अंग भरी नाका कानातून बघ कशा फांद्या टराळल्या फळा फुलांनी दाटल्या हो जागोजागी तशी आमकां जावंका आतां वैशाख म्हयनो धग्गा उज्ज आनी धग्गाचे लाट आयल्या म्हणटात तसले वेळार त्यामी आयच्या दिवसाक बी पेरतात खंय शेत तांदूळ बी पेरतात आयच्या मुहूर्ताक म्हळ्यार मस्त पीक येता म्हणटात इत्याक जमीन तापील आसता बरीची त्या वेळार बी पेर नांगरून दवरका आनी बी पेरका आनी परमेश्वरा बरो पावस दी आनी हाका फळ यावो म्हूण प्रार्थना करता तावळी तें नक्की फळ येता आनी नामस्मरण करतच बीज पेरचें कसलें हें आसा म्हळ्यार आनी एक झाडाक कितलें झाड दिता ती फळ दिता ती फुलां दिता ती शेड दिता ती सावली दिता आमकां वत्तान तूं माड्डा झाड तरी नारळा उदक दिता ती थंड पौश्टीक कसलें दिनात सांगात असलें एक पूण झाड लावचें अशें जर प्रत्येकान विचार केल्यार कॉन्क्रिटा जंगल चिक्के तरी कमी जातलें वातावरण शुद्ध जातलें हें पर्यावरण टिकतलें आनी हरी चिंतन करता 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 केल्यार हांव हें केल्लें हांव हें लायलें हो भाव आसना त्या वेळार मुक्ती जी आसा ती कांत खंय ती बायल घुमटीची तरूण ती मुक्ती तारुण्यान मुसमुसलेली तशी ती आमकां सांगून येता हांगा समर्थान गेले सदा ताजे खातीर संगती सदा सज्जनाची धरावी म्हूण सांगलें हांगा समर्थांगे स्तुतीन तूं एकल्याने रघुनाथ पंडीत म्हणून समर्थांगेले एक शिश्य आशिल्ले ताणें गोमटेची एक हें बरयलें कळ्ळें हास्य म्हळ्यार कोण म्हणटा समर्थ हें नाशिल्लें प्रपंचीक नाशिल्लें म्हणून ते राष्ट्रसंत आशिल्ले तांणी विश्वाची चिंता केली तांणी राष्ट्राची चिंता केली हें केलें प्रपंच केलो आनी मात्र न्हय कल्ल केलें ताका बायल नाशिल्ली म्हूण कोण म्हणटा तर तांणी चितबोध शेज अरुवार नव्या फुलांची कळ्ळें हांगा तांणी बरयल्या आनी सायुज्य मुक्ती असता ललना जयाची सायुज्य मुक्तीन तांकां माळ घाली इतली तांगेलें हें तपश्चर्या जालेली आनी चितबोध शेज त्या शेजेरी अरुवार नवे फुलांची नवे आनंदा फुलांची शेज सजयलेली आनी ताजेरी
ती मुक्तीने तांकां माळ घाली आणि तांकां ती शेज अर्पण केली. असल रामदास तो रामदास अकलत्र कसे गणावे, अज्ञान होत जन काय तया म्हणावे. अज्ञानी लोकांक कळना, ते म्हणटात हो रामदासाक प्रपंच ना, हो सडो असो ना, ताका काय प्रपंच असो. तागल बायल कोणी तरी मुक्तिकांता तेमी ती ताका अकलत्र म्हणू जायना. ही मुक्ती खंयची तर सायुज्य मुक्ती मेळेल ताणें चितबोध कोण घेतलो, तर कायम अनुसंधान दवरून साधन करून हें सगळें मेळयलें. तरी तुका म्हणे मुक्ती परिणिली नवरी, आता दिवस चारी खेळी मेळी. बाकी वेळार ताका कर्कशी बायल, बरे झाले निघाले दिवाळे तशी, बरे झाले देवा बाईल कर्कशा झाली दुर्दशा जनामध्ये म्हणटात. तशी ताका ती बायल भयंकर कर्कशी, म्हळ्यार तिगली चूक ना, संवसारीक काणकोणी पळोवंक लागत न्ही. हाडलेल तो वांटून घालतालो म्हणना, पण ती कोप येतालो जाल्यार तामथान जेन्ना भंडारा हाचेर वचून बसलो तावळ तो म्हणटा तुका म्हणे मुक्ती परिणली नोवरी. तिसरी बायल केला पण आता दिवस चारी खेळी मेळी, म्हळ्यार खेळ मेळ न्हू आपण हें करता. तरी हरिचिंतने मुक्तिकांता वरावी, सदा संगती सज्जनांची धरावी. कळ्ळें? तरी तेमी ती देह आणि तत्संबंधी ग्रह पुत्र हांचे प्रपंचात चिंतन करत बसल्यार फक्त लोभ निर्माण जाता आणि जाई. कळ्ळें? मागीर प्रपंच हो वाडतच आसता. उंदरा बाल सान आसता, हनुमंता बालशें वाडटा. म्हणूच प्रपंचात चिंत करनासतना चिंतन करका हरी गले, देवाल चिंतन करका. आणि हरिचिंतनाने मुक्ती ह्या हिल्ल्याक लग्न लावचे म्हळ्यार कळ्ळें, मनान संलग्न जावचें. गुरूंक आमी ते पालन करतल म्हूण तांकां सुद्दां गुरूंक पती म्हणटात. कित्याक म्हळ्यार तांगल चरणा लागीं आमगेल मन संलग्न जाता केन्ना ता वळी तो साधक शिश्य जाता, शिश्यपदाक पावता. कळ्ळें? तो दुसरी कडेन वचना, एकाग्र मनान तो साधन करता आणि सायुज्यतेचो सुख सोहळो ताका भोगच्या मेळटा. हें कशें जाता तर गुरूंगत संगतीन जाता, सत्संगतीन जाता. म्हणून सत्संग करका. तावळी संत हे हांगा सांगलें तांणी जणू काही लग्न लायतले जोशी खंय ते भट्ट संत, तेमीच संताले वचका. संत संगती सदा सज्जनाची धरावी. जय जय रघुवीर समर्थ. परत एक फंत वाचा. देहादिक प्रपंच हा चिंती येला, परी अंतरी लोभ निश्चिंत ठेला. हरी चिंतने मुक्तिकांता वरावी, सदा संगती सज्जनाची धरावी. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोधाल्या वळया. आईचो गमटोच असो हें कळ्ळें. समास 6वा. पयलीं आमी सगळें म्हळ्यार स्थूल हें पळयलें, स्थूळ पंचमहाभूत आनी तांगेले कडेन आकाश आनी स्वरूप हातूंत फरक पळयलो, वय की न्ही. तें सगळें पळयलें. स्थूळ पंचमहाभूत इतलें सगळें पळयना पण ताजे परे स्वरूप आसता म्हूण सांगलें. आकाशाच्याय पेंगीकाने परब्रह्म सन आत्मा थंय आसन, तोच आत्मा अंश रुपाने आमगेल प्रत्येकल्यान बसला जाल्यार तें आमकां रियलायजेशन केन्ना येतलें. आतां हांगा पाप ते आश आयली म्हळ्यार इतले गोमटे ते स्वरुपाचें वर्णन समर्थ प्रत्येक समासान करता ती म्हणना पडे. आपणाकय मेळका म्हूण दिसता न्ही कोणाकची, प्रत्येक श्रोत्याक दिसता. तशी हांगा श्रोत्यान प्रश्न करून विचारलो की आध्यात्मीक क्षेत्रांत प्रवेश करना पडे मोक्ष मेळोवचे खातीर कितले काळ साधन करका लागतली. आतां हें कुतूहल मस्त जाणांक आसता. हाजी एक काणी आसा. एक फावट नारायण नारायण करतची विष्णुल्याक वचू भायर सरला. पृथ्वी तळा तो तिन्नी लोक फिरताले न्हय, विष्णुल्याक वचू भायर सरला. भायर सरलेली तावळी एक कडेन एक्क पांयारी एकलो हठयोगी अशी हें कोन्न राबला, श्वास ते घेनासतना एक्क पांयार राबला तप करतची. तावळी ताका लक्ष गेलें थंय, म्हळ्यार हठयोगी आशिल्लो तरी ताका लक्ष गेलें. नारद आले, मागीर तो नारायण नारायण ताका आवाजान जागृती जायली.
आणि तो म्हणालो की प्रभू तुम्ही नारायण आल्या वत असत हां तरी एक मगल खातीर एक काम करशात वय कसलें तरी त्या विष्णू भगवानाक विचाराती की आपण इतली तप करता असं तर म्हाका मुक्ती केन्ना मेळटली म्हूण कळ्ळें मुक्ती केन्ना मेळटली कितली जन्मा नंतर किंवा केन्ना मेळटली अशी जायते विचारता मुखार वचुल्यार लोक भजन म्हूण एक झाडां मुळाक भजन म्हणटा ती नाचता ती करता ती सामुहीक गान चल्ल्यान तांगेलें नारद आल्या लक्ष ना तरी के नारायण नारायण नारद तांच्यान घुसलो तो नाचू लागलो ताका राबयलें आनी म्हण नारायण भगवान अरे अरे वा तुम्ही आयले ती बरें जालें तुम्ही विष्णू भगवाना मेळू वतात वे तांकां आमगेलो नमस्कार सांगात आनी खुशी असो ती सांगा ती हां आनी नारद वचुलो थंय नारायण 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 अरे वा आज कशी आजकाल की काम घेवन आयला असं दिसता म्हणून म्हणलें विष्णूने हय एक काम घेवन आयला एक थंय हठयोगी बसला तरी तो विचारता तो मस्त तप करता असं कितकी वर्स धरून एका पांयार उबरून तप करता असं तरी म्हाका कितले जन्मान तूं हें मेळटलें मुक्ती मेळटली तरी म्हाका ताणें सांगू सारें ताका उत्तर दिवंक लागतलें न्ही तुमी सांगा ती तर तो म्हणाल 3 जन्म लागतले 3 जन्मा नंतर ताका मुक्ती मेळटली बरें म्हणा आनी थंय थोडी चेड लोक तुगेलें भजन करता नाचता पळय कितले खूश आसा ती देवा तांकां केन्ना मुक्ती मेळटली तावळी ताणें देवान कल सांगका ते खंयचे झाडां मुळान तूं नाचता आसत न्ही ते झाडाक कितले पान आसत पळय कितले पान तितले जन्म घेना पण तांकां मुक्ती मेळटली तर नारद आयलो दुख्खी जालो तो म्हळ्यार ताका दिसलें हो हठयोग्याक इतले कलेक भाव ना हें ना ताका 3 जन्मान ताणें हांकां इतले झाडां पान इतले आनंदी आसा ती तरी थंय येवचे भितरी ते हठयोग्याला पळय वचून हठयोग्यान राबोवन तप राबयलें आनी ताका विचार कल सांगलें भगवंताने न्हय तुका 3 जन्म भितर मुक्ती मेळटली कले म्हणालो एक पांय वयर आशिल्लो तो दवरलो आनी दोनी पांयार सम उबो रावन ताका म्हळें त्या विष्णू भगवानान अशें सांगलें इतले तप करून आनी 3 जन्म घेवंकात म्हणून हांव हें सगळें तप सोड दिता म्हणाल सोड दिता वता राबलो भेरेच मुखार वचुल्यार ती मेळ्ळी मंडळी भजन म्हणटली अजुनी भजन म्हण नाचता आशिल्लें तर तांकां अरे वा नारायण 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 नारद मुनी आयले यो 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 करून ताका हार बीर घालो ताका सगळे जाण पांय पडली हें केलें आनी खुशीची तरी तांणी विचारलें की नारदान विचारलें तुमकां अशी इच्छा जायना वे की असं सगळं करता तुम मुक्ती केन्ना मेळटली म्हणून त्यावेळी तांणे सांगलें आमकां ना पण तुमकां हांणे भगवंताने उत्तर दिल्या तुमी विचारनासतनाची ह्या झाडाक कितली पान आसत पळय हां ती पान जेन्ना पुराय ना जातली पडटली तावळ तुमकां मुक्ती मेळटली तरी केन्ना ना जातलें तें सगळें तांणी आयकनीची आमकां मुक्ती मेळटली हें मुक्ती मेळ्ळी कोण नाचतात नाचतात अशी आनी जय जयकार ते परमेश्वरालो तो हरी प्रत्यक्ष प्रगट जालो तांच्या मुखार आनी तांकां त्या क्षणाक ताणें मुक्ती दिली ह्याची जन्मान तूं मुक्ती मेळटली म्हळ्यार अशी भाव आसता तशी एक श्रोत्यान तें विचारलें की कुतूहल प्रत्येकाक आसना न्हय की म्हाका केन्ना मुक्ती मेळटली अशी तर कोण कोण म्हणटा 10-20 जन्मा नंतर तुमी मुक्त जातली श्री समर्थांनी ह्या प्रश्नाचे एकदम करेक्ट उत्तर दिल्या ते सांगता ती कोणाल मताने तांगेल मताने म्हळ्यार समर्थांगेल मतान कल्लें सर ज्या क्षणाक मनुष्य खरे मनान सत्संग करता की त्याच क्षणाक ताणें मुक्त जावंका मुक्त जाता तो जावचे शकता जाल्यार कोणाक कल्ल्याक जायना गो तसलें की तांकां तत्काळ मुक्ती जावची इच्छाच आसना एक फंता एक गुरून सांगलें तुमकां आत्त मुक्ती दिता कोण मत सांग वयर येवच्या तयार आस कोणें येवच्या तयार ना ती हांव घार सांग न्ही मगल सांग चेड वस ती मगल आतां हांव फाय रिटायर जाता मागीर मगल प्रॉविडंट फंडांनी मेळटलो अशी तशी करून कोणें येवच्या तयार ना ती म्हळ्यार कोणाक तत्काळ मुक्त जावची इच्छाच आसना
तेमी ती त्या स्वताच आपणाल मुक्तीचो वेळ लांबयत वतात. जाल्यार मना पासून जर तुम्ही श्रवण केलें आनी निरुपणान सांगील भाव ताबडतोब भंय बामण विश्वास दवरलो तर एक क्षणान तुमकां मुक्ती मेळटा. निरूपण आयकतना सुद्दां आमकां कसलें मेळना, आमी निरूपण आयकतात तांकां भावपूर्ण जावन आमी आयकतात जाल्यार आमगेले तांणी तें सांगल्या की कसले आड येता आमगेल्या आड मुक्तीची आड आमगेले कसले येता की तांणी सांगलें आयकतना सुद्दां आमी 100% एकाग्र जावन आयकना ती. कल्या म्हळ्यार दृश्य जगत आमी विसरूंक शकना. आमकां देवूय जाय, आमकां परमात्मूय जाय, आनी आमकां प्रपंचूय जाय. प्रपंच जास्ती जाय कल्या म्हळ्यार आमी म्हणटा तें आमगेलें कर्तव्य आसा आनी तें प्रपंच करून वेळ मेळ्ळ्यार आमी अध्यात्मादिकान वळटात. जाल्यार गुरू सांगता ती अध्यात्मीक प्रपंच करात, प्रापंचीक अध्यात्म करूं नाकात. अध्यात्माक सुद्दां प्रपंच व्यवहारीक अध्यात्म करूं नाकात. अध्यात्मीक व्यवहार करात. व्यवहार करतना सुद्दां अध्यात्मीक करात. कोणाक भले जावचें तें करात. आज अक्षय तृतीये दिवस कोणाक कशी कोणाक बरेंपण करूं जाय हें पळयात. आनी अक्षय तृतीया असले सण नित्य साजरे करतात. म्हळ्यार प्रत्येक मुहूर्त 3.5 मुहूर्तांतलो एक मुहूर्त जाता तें आमी करया. नाल्यार आमकां कसलें मेळना, सगळ्यांक कसलें मुक्ती मेळना. तर ह्या जगाचे वासन भरल्या जगान, दृश्य जगांतून हें जाय तें जाय पळयल पळयल कडेन आमकां आकर्शण हो मनाचो एक बरो जावं वायट जावं गूण आसा. तें आमगेलें मन मोहीत करून घेता आनी आमकां जायची गोमटे फूल पळयलें सारकें तें तोडया आनी केंसान माळ घेवया ना देवाचेर माळया हें जाता. आनी मागीर एक तरी पुराय कळ थंय थुंकटून भरतात. एक कळ सुद्दां दवरना ती झाडार. वायट दिसता म्हाका. त्या झाडार चेडवां न्हय ती पुराय कशी ती कळ काण हाडटा ती. त्या झाडाक वायट दिसना आमगेलें एक चेडूं दान दिलें कोणाक पूण सगळींच दितात ना. तर सगळीं ओरबाडून व्हेलें तें कशें जातलें आमकां कशें दिसता. आमचे वरीची ती झाड हो विचार करता जाल्यार मस्त लोकांक मनांत तें येना आनी वासनाच भरलेलें आसता. आनी आसक्ती वासन म्हळ्यार कसलें वास करचें खंयचें जायी म्हळ्यार ह्या इच्छेंतूच वास करचें ताका वास ना. कळ्ळें न्हय. हो मनुश्य आसा न्हय तो खरें म्हळ्यार स्वभावता मुक्तच आसता जाल्यार ताकाच जर बंधन आवडटा. एकले एक ग्रूप आशिल्लो तें बीसी करतात न्हय तसलो ग्रूप. तावळी तांकां विचारलें तुमकां एक सत्संगाक म्हूण कोणाक आपूण हाडलें किर्तनाक हाका ताका. तावळी तांणी सांगलें की आमी म्हळ्यार मुक्त जावंका आमकां आनी जन्म नाका ह्या हाज्यान केल्यार तुमकां आनी जन्म मेळचो ना. तावळी ती सांगता ती आमकां आनी जन्मूच मेळ्ळी जाल्यार मागीर आमी बीसी कशी करची अशी म्हळ्यार. आनी तांकां कळना की ह्याच हातूंत जन्मा येतलो तुमी की कल जातलें तांकां तरी कळटलें तेंवूय कळना. ताजेय हें ह्या समर्थांनी सांगलें. आनी समर्थान समासांतूं मोक्षाच आड 3 शत्रू सांगलेत. दुश्चितपण आळस आनी निद्रा. निद्रा आळस दुश्चितपण हेच मूर्खाचे लक्षण. मूर्खांचे लक्षण तांणी सांगिल्लें. तेमी त्या 3 गोश्टी ती आमकां आमी प्रयत्नच करनात. कसले मेळोवचे प्रयत्न करनात मागीर मेळटलें कशें आमकां. प्रयत्ना शिवाय कसलें मेळना. तर दुश्चितांतून सगळ्यांत व्हड सगळ्यांक जन्मा घालतलो तो म्हळ्यार दुश्चितपण. हो सगळ्यांत व्हड दोश. मन एकाग्र खंय जायना आमगेलें. आतां सुद्दां आयकूनच्या बसल्यार वाचूं बसल्यार सांगू बसल्यार नाना नमुन्याचे विचार येतात. काही ना जाल्यार हांव कसं गोमटे करता हो विचार पूण येता. तसले कसले विचार येनासतना एकच हातूंत आसता. तशी हांणी सांगल्या मनाच विभाजन जाता न्हय केन्ना एकाग्र आसना. मनाच विभाजन जाता हेवें जाय तेवें जाय तेवें जाय हेवें जाय अशें जाता. तो वांटून वता. आमगेलें चित्त बायफर्केट जाता सेग्रिगेट जाता. आनी ते श्रवण भक्ती खंय करूं बसल्यात की अध्यात्माच्या ताका कितले % व्हरता एक 10% व्हरता. एकाग्रतेन केल्लें आसतलें तेवूय 10% पुराय मनांत घेवन येनात आमी आनी आचरण करनात.
येताना कोणाला तरी गप्प मारलं तुगं सून कशेंच गो हें जालें तें आशिल्लें गळण वता तेमी ती कसलेंय बरें ना आनी म्हणून आमकां मुक्ती मेळना म्हळ्यार तूं मुक्तच आस ह्या गोश्टीचेर विश्वास आनी गोश्ट आयकतना वय श्रद्धा विश्वास हें जावंका ताका श्रद्धा आनी विश्वासाकच भवानी शंकर म्हळें विश्वास म्हळ्यार भवानी शंकर आनी श्रद्धा म्हळ्यार भक्ती ती त्या गुरूंचेर त्या भवानी शंकराचेर श्रद्ध आसका भक्ती आसका म्हळ्यार सगळें मेळटा प्रपंचान तूं प्रपंचय जाय आमकां देवूय जाय हो जालो दुश्चितपण ताका ड्युएल पर्सनॅलिटी म्हणटात मनुश्याक ड्युएल पर्सनॅलिटी आसता आमकां प्रपंचान सगळें समज आमकां मळ खातीर देव जावंक आसता कळ्ळें म्हळ्यार देव आमचे खातीर डॉक्टर जाता वेळेक वॉचमन जाता घर सांबाळूक आनी कसलें जाता उरयतलो आमकां वाणी जाता कसली तरी आनी कड्डेर वेळ वरल्यार तागेले डिवायन गूण त्या वेळार ते डिवायन गूण आमचे खातीर आमी अशी वापरका म्हळ खातीरच हे देव वो देव वो देव वो देव म्हूण ताका देव करून घाला आनी त्या खातीर फातरांक सुद्दां सेंदूर थापून ताका देव म्हूण पुजता ती आनी तांगेली श्रद्धा ते श्रद्धा तांचेर आत दोन तांचले येत जाल्यार ती तांगेली खरेंच नवसाक पावता तो देव तरी मागीर जर आमगे श्रद्धा नवसाक पावता तरी आमकां मुक्ती मेळका ही श्रद्धा आनी विश्वास आमी कल्या दवरनये आमी मुक्त सती हाजे श्रद्धा आनी विश्वास आमी दवरल्यार आमी मुक्तच रावतली खंडीत ड्युएल पर्सनॅलिटी आमगेर जायना तेमी ती श्रवण साधने बाबतींत तूं श्री समर्थ दुश्चित ह्या शब्दाच विंगडच अर्थ सांगतात म्हळ्यार कळ्ळें की आमी फिजिकली प्रेझेंट मेंटली एबसेंट म्हणटात बशील थंयच आसता मनुष्य पण ता लक्ष खंयकीच मनान तो भूतकाळांत काम करता आसता भविश्य काळांत बाजून कोणे पूण वचूले कोण वचूल बा तो अयो किंवा हांग आनी कोण कोण बसल्यान ती थंय लक्ष अशी सगळें तर तशें आसूं न्हय भूतकाळांत किंवा भविश्य काळांत कशें जातलें हाजेर तें उलयतले जाल्यार आमगेलें लक्षच आसना वेरी मच वी आर वेरी मच देर मागीर पण ताणें सांगिल्लें कले कान्नार पडटा जाल्यार कल्लें ना तें कोणकी म्हळवारी बाला हुंजो हुंजो केवी पट पट म्हळें स्कुलांत तूं एक टिचर कल की प्रश्न विचारता त्या हान तुका कल दिसता असं म्हणकल की चित्र दाखयतात तर तो चेडू कल पळयता असं एक उंदूर एक फटीन न्हू भितर आयिल्लो भायर वचूंक प्रयत्न करता सगळो भायर वचना ताका बाल मात्र शेशी हालता आसता तावळी तो थंय पळोवन ताका लक्ष थंय तर तूं कल दिसता असं म्हूण सांगिल्लें तें चित्र तांणी बोर्डार लायिल्लें तांत तूं कल दिसता म्हूण विचारलें आसता तो म्हणटा की बाला हुंजो हुंजो केवी पट पट म्हणटा पट पट जाता बाल अशी दुश्चितपण ह्याका दुश्चितपण म्हणटा तर दुश्चितपण आलस्य आनी निद्रा हे तीन मोक्ष प्राप्तींतू किंवा साधन मार्गा वयले अडथळे जावन आसत मागीर हे उपाय कसले ताका तरी दुश्चितपण सोडूं कायम आमी एलर्ट रावका एलर्ट म्हळ्यार कहलें वर्तमानान जगका कल्ल करू बसल्यात की तेंच करका दुसरे कसले विचार करने तशी आलस्य सोडू कल करका थट्टकन उठांका आनी दिवसाचें आमगेलें आज कसले करचें तें बरोवन काडचें टायम टेबल शें करचें आनी त्या प्रमाण करू सुरूच करचो कीप युअर सेल्फ बिजी एकदम म्हळ्यार फालतू विचार करच्या जागोच मेळना आनी तशीच निद्रा जपा बसल्यार वाचू बसल्यार कळ्ळें पारायण करूं बसल्यार भयंकर प्रचंड न्हीद येता तुम न्हीद येता थोडे वेळ न्हिदोन उठा येता पण जेन्ना तुमी वाचू बसता त्या वेळार एलर्ट रावका एलर्ट रावचे खातीर आमकां स्वामीजींनी थोडे हाजे व्यायाम दिल्या ती एक्सरसायजीस दिल्या ती अनुलोम विलोम करा ती नंतर सुमार इतली दिल्या ती आनी तें जायना पडे आमी जपाक सुरू करता म्हळ्यार ताजी फायदो केलो तरी आमी एलर्ट रावता ती आमकां न्हीद येना तशी जेन्ना तो सावध आनी प्रयत्नशील आनी दक्ष जाता एलर्ट जाता तसल्याक तत्काळ मोक्ष मेळटा तेमी ती तरी समर्थ सांगता ती मोक्ष मेळोवचे खातीर कितले वेळ लागू फावस म्हूण त्या लोक त्या हांणे विचारलेले वारी विचारचे ना
प्रत्येक लागीं इच्छा शक्तीचे तुका मोक्ष जाय वे आत्त मेळटा हें तांणी सांगलें. आनी तुकाच जर मोक्ष नाका हां तरी तूं तर्क करता बैस आनी मोक्षा पयले अनेक जन्म करता बैस, केन्ना ना केन्ना पूण मेळ्ळे तळ मेळटलो अशी. तर तशी जावं न्ही आमगेर हांगा. त्या खातीर आतां आमी तो समास सम वाचच्या. भोव गोमटो समास आसा. श्रीराम हाजो दुश्चित निरूपण. श्रीराम श्रोता विनवी वक्तयासी, सत्संगाची महिमा कैची. मोक्ष लाभे किता दिवसी, हे मज निरोपावे. धरिता साधूची संगती, किता दिवसा होते मुक्ती. हा निश्चय कृपामूर्ती, मज दीनास करावा. तावळी समर्थ म्हणटा ती, मुक्ती लाभे तत्क्षणी, विश्वासता निरूपणी. आता निरूपण म्हळ्यार तूं सत्संगा वचून बसलो. तांणी विचारलें साधू संगती धर ना पण कितल्या दिवसांनी मुक्ती मेळटा. तूं साधू संगत धरली, साधू कले पूण तुका सांगता असं निरूपण. निरूपण म्हळ्यार प्रवचनच अशें न्ही, पण साधू प्रत्येक वाक्य जगका मंडळी आनी ताचे खातीर विश्वासान जगका. तावळे मात्र तें ताचें सम आकलन जाता. एकाग्र जावन आयकूंक आयकना पडटा, चिंतन मनन करका, निधी ध्यासन करका म्हळ्यार तशी वागच्या लागका म्हळ्यार ताबडतोब रिजल्ट मेळटा. मुक्ती लाभे तत्क्षणी, विश्वासता निरूपणी. दुश्चितपणे हानी होत असे. आतां तांणी ते परीक्षा पळोवचे खातीर विचारलेले शिश्यांक, आत्तां मुक्ती दिता येता थंय मत सांगात वयरी न्हू. पण तशी जायना. मुक्त जाल्ले लोक सुद्दां ह्याच दुनियेंतू ह्याच प्रपंचांत तूं राबून संपूर्ण आनंदांत अटर ब्लिस्सांत असतात आनी अक्षय तृतीया नित्य साजरी करतात. अक्षय आनंदात ठेव तांचले आसता, अक्षय समाधान तांचले आसता, हे साजरे करतात. तर तांणी कल म्हळ्यार मुक्ती लाभे तत्क्षणी, विश्वासता निरूपणी. दुश्चितपणे हानी होत असे. श्रीराम सुचितपणे दुश्चित, सुचितपणे दुश्चित म्हळ्यार कळ्ळें म्हळ्यार आपण समज जावन बसला म्हण अगदी वेल ड्रेस्ड आनी अगदी मन लावन आयकत अशी करून आयकतच अशें करून बसला ताल्या लेगीत दोळ लावन, पण मन खंय की धांवता. मन वडाय वडाय उभ्या पिकातले ढोर. तशी बरें पीक पिकील आसतना नाश करचे एक गोरवां पूर जाता, गोरवां. तशें आमगेलें मन आत्ता आत्ता इथं होतं गेय गेय आभायात, तशी धांवन वता तें मन. तर सुचित जावन बसील वर बसता जाल्यार दुश्चित. दुश्चित मन होते अकस्मात, त्यास करावे निवांत कोणे परी महाराजा. श्रीराम श्रोत विचारता, कल करचें हांव मन लावन बसचें म्हणून बसना, तरी के मदेंच अकस्मात मगल मन दुसरे कडेन धांवता बा. ताका कशी शांत करचें हांवें. तावळे समर्थ म्हणटा ती, मनाच्या तोडून ओढी, श्रवणी बैसवी आवडी. सावधपणे घडीने घडी काळ सार्थक करावा. प्रत्येक क्षणाक सावधपणाने प्रेझेंट टेन्सान जमात, प्रेझेंट टेन्स कळलं न्हय. आणि अर्थ प्रमेय ग्रंथांतरी शोधून घ्यावे अभ्यंतरी. दुश्चितपण आले तरी पुन्हा श्रवण करावे. केलेची करावे, लिहिलेची लिहावे, वाचिलेची वाचावे पुन्हा पुन्हा. तशी अर्थप्रमेय कले सांग ग्रंथांतून कसले आयल बा कठीण. तावळी शोधून घ्यावे अभ्यंतरी, तांचे चिंतन मनन करका, ते हाका वक्त्याक विचारका हाचे गूढार्थ सांग म्हाका. दुश्चितपण आले तरी पुन्हा श्रवण करावे. तेमीत अर्थांतर पळयल शिवाय मुखार वच्ची ना. थंयच राबोवन तांकां विचार घेवका किंवा आमी नोट करून घेवका. एक वही घेवन बसका आनी कठीण शब्द, कठीण वाक्य कले म्हाका सम कळ्ळी बा अर्थ बरोवन घेवका आनी तांकां विनम्रपणाने तद्विधी प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया. उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्वदर्शिनाक. तशी त्या ज्ञानांक आमी विचार घेवका. अर्थांतर अर्थाचे मस्त अर्थ आसा ती. शब्दार्थ कळ्ळो, भावार्थ सुद्दां कळ्ळो, कितलो गोमटे करुणेन सांगता असो कळ्ळो जाल्यार आमकां समजच्याक आमगेल मनाची स्थिती म्हळ्यार आमी इतलो विश्वास दवरून केवळ तूं म्हणटा वे तरी तें जातलें.
एका डॉक्टराचेर आमी इतली श्रद्धा दवरता ती ते म्हणटा तूं म्हणटा हांव बरें जातलो येस हांव बरें जातलो आनी तो जाता मनीस बरो जाता म्हळ्यार इतले हें आसता आमकां कळ्ळें. अर्थांतर पाहिल्या विण उगेच करी जो श्रवण तो श्रोता नवे पाषाण मनुष्य वेगे. म्हळ्यार जो नुस्तेंच आयकता ताजे कसले करूंक पळयना. त्यामुळे ते कले करचे खातीर जो बशीर आसता पळय ताका ध्येय निश्चित जावंका म्हळ्यार मात्र तो एकाग्र जावन आयकतलो. जशी आमी वेव्हार करता ती प्रपंच करता ती पण आमी प्लेनार तिकीट काडल्या बा किंवा ट्रेनार तिकीट काडल्या त्या वेळी आमगेलें अनुसंधान खंय आसता खंय आसता ते आमकां गाडी पकडका आमकां प्लेन पकडका आमकां कितले घंटे भायर सरचें आसा आमगेली बॅग खंय गेली कोणें त्या वेळी येता ती वता ती नाका जाल्ले विचार आमी करना ती फ्रीज बंद केलें की ना हें बंद केलें की ना तें फटाफट पळयता ती कृतीत्मक विचार आनी बीग घालून भायर पडटा ती आनी वता ती प्लेन पकडटा ती आनी वता ती खंय वचचें आसता बाकी असले निरूपणान मात्र आमी फाटी फडत रावता दे अशी जाल्यार कशी मागीर आमकां कितलो तशी चलना. श्रोत सांगता तूं मुक्तच आस तरी हांव मुक्तच आस. अर्थांतर पाहिल्या वीण उगेच करी जो श्रवण तो श्रोता नवे पाषाण मनुष्य वेशे श्रीराम. त्या श्रोत्याक भयंकर वायट दिसलें की म्हाका फात्तर म्हणलें म्हणून कळ्ळें. तो श्रोता नवे पाषाण मनुष्य वेशे श्रीराम समर्थ म्हणटात. कोण पाशाणावारी अर्थांतर पळय नासतना जो अशीच आयकता बसता ताचे पेक्षा एक ठोकळो बरं मरे. एक नाटकांत तुमकां सांगता हेड कलकी स्कुलाचे सीन आशिल्ले सिनेमाचें शुटींग करतना हें आशिल्लें तरी नाटकान म्हाका दिसता तरी तो एक की हाजें आशिल्लें हय ऑफिसा स्कीन हें आशिल्लें तर एक हेड क्लार्क म्हण आशिल्लो ऑफिसाचें सीन आशिल्लें नाटकांत एक हेड क्लार्क आशिल्लो पण ताका कली उतर ना ती कले ना तो नुस्तें तागेलो अस्तित्व तो थंय बशिल्लो आसता म्हूण सायब जावन तर तो सिक्क जाता आयते वेळार तर लोक एक हेंशें करतात कलें पुतळसो किंवा एक ठोकळो हाडून दवरतात हेड क्लार्क म्हूण ताजेर बरयतात तशी म्हळ्यार ताका कले कामच ना. तशी समर्थ सांगता ती तुमी अर्थांतर पळय नासतना तुमी नुस्तें आयकतात म्हणटा ती तूं श्रोताच न्हय मुळान तूं फात्तरपणी बरो तर तो श्रोत्याक मस्त वायट दिसता. येथे श्रोते मानिती सीण म्हळ्यार वायट दिसलें तांकां. आम्हास केले पाषाण तरी तया पाषाणाचे लक्षण सावध ऐका श्रीराम. तरी समर्थ सांगता ती पाषाण तरी बरो तुमचे पेक्षा पाषाण तुमकां म्हण तुमकां उलट गौरयला मी कले वायट म्हणनी कशी पळय वाकुडा तिकुडा फोडिला पाषाण घडून नीट केला दुसरे वेळेसी पाहिला तरी तो तैसाची आहे. म्हळ्यार फात्तर फुटलो बा कशी पुणी फुटलो तर ताका समकोर न्हू खंय खंय समकोर ताका आकार दिलो गोमटोची आनी दुसरी खंयचे ताका खिचोवचें जाता तें खिचयलें अशें करून ताका सम केलें पयलीच वरीची तरी नंतर मस्त दिवसान पळयल्यार तो फातर आशिल्लो तशें आसता. दुसरे वेळेसी पाहिला तरी तो तैसाची असे श्रीराम. टाकीने खपली फोडिली ते मागुती नाही जडली. खपली म्हळ्यार तें हें आसता न्ही पाटा वरवंटा म्हणटात की रगड्याक टाकी मारतात टाकीवाली बाई म्हूण येता विकचे हें एक येतालें म्हापशा आमी सान आसतना ते रगड्याक आनी टाकी बांदितात म्हळ्यार तांतलें एक हत्यार आसता ताजेर अशें खपलीशें काडटात त्या फातराच्यो नंतर कलेपुणी कोरून उडोवंक लागता गव बिव अशी वाट्टू न्हू ते उडोवंक लागता म्हळ्यार ताजी माती आनी येता म्हणून जाल्यार टाकीने खपली फोडिली ती माती उडयली ते मागुती नाही जडली पण मनुष्याची कुबुद्धी झाडिली तरी ते पुन्हा लागे. तर अशी कोर नाका हें कुबुद्धी आस म्हणून घालयली थोडे दिवस सतत ताका आपणाल संगतीन दवरलो आनी आतां तूं बरो जालो मा आतां वच समाजान मेळ आनी बरें कोन्न घे तुगेलें म्हणून तरी परत समाजांत वच्चे भितर ताका संगत बदलली न्ही
परत ती कुबुद्दी येवन ताका चिकटता मनाक. तर पाषाणाक तशी जायना. तेमी पाषाण भो बरो तुजपेक्षा, सांगता अवगुण गेला, पुन्हा मागुता जडला. सांगना पडे अवगुण हा उडयलो. आता थोडे पित्तल असतात, दारू पित्तल लोक, तितले वेळा तांकां पटलें पिवची वायट म्हण. पिनी 2-4 दिवस पिनी, कडेर थोडे अशी सोडून दिले. तो गुफीर उमळ वचुले, दिसली बाटली घेवन आयले, घेवन बसले, जालें. हां, तर सांगता अवगुण गेला. समजावून सांगल्यार भय भय आपण घ्याना, शपथ घेता ती, जाल्यार पुन्हा मागुता जडला. या कारणे महाभला पाषाण गोटा. पाषाण गोट तरी बरो, ज्याचा अवगुण झडेना तो पाषाणाहूनही उणा. पाषाण आगळा जाणा कोटी गुणे. कोटी गुण पाषाणात खंयच्यान येता ती? समर्थ म्हणटा श्रीराम, कोटी गुणे कैसा पाषाण त्याचेही ऐका लक्षण. श्रोती करावे श्रवण सावध होऊनी. माणिक मोती प्रवाळ पाची म्हळ्यार पाचू, वैडूर्य वज्रनीळ गोमेदमणी म्हळ्यार ते हे म्हणटात ताका कले म्हाका लक्षात ना, हा मुद्देंत घालून घेतला हो गोमेदमणी. परीस केवळ पाषाण बोलीचे. परीसाक सुद्धा पाषाण म्हणतात. याही वेगळे बहुत सूर्यकांत सोमकांत नाना मोहरे सप्रचिद औषधाकारणे. वखदा खातीर थोडे पाषाण वापरतात ती, जरवून दिता ती. श्रीराम, याही वेगळे पाषाण भले नाना तीर्थी जे लागले. वापी कूप सेखी जाले हरिहर मूर्ती. इतले गोमटे पाषाण मेळटा ती की ते मूर्ती करू योग्य म्हणून तांचे मूर्तिकार मूर्ती करतात ते गोमट्योची. तर ते जे भाग काण उडयलो तो परत येवन खिच्चो ना. ती एक फक्त ताजी मूर्ती जाल्ली की परत ते बेढब पाषाण जायना ताजो. जाल्यार हे मनुश्य तशी न्हय, कितले फंता तांगेल कुबुद्दी काण घालच्या पळयलें. साम दाम दंड भेद चारय प्रकारांनी कुबुद्दी काडूंक पळयली, परत येवन खिचता. त्यामुळे सतत सत्संग जाय, सतत सत्संग जाय. सत्संग मात्र नाही, विश्वास आणि श्रद्धा. भवानी आणि शंकर, शंकर आणि भवानी, भवानी शंकर जाई. याचा पाहता विचार पाषाणा ऐसे नाही सार. मनुष्य ते काय पामर पाषाणा पुढे. असले पाषाणाच हरिहर मूर्ती जाता ती, तांच्यान देवत्व येता. जाल्यार मनुष्यान तुमगेर भितर आत्म आसून सुद्धा इतले श्रवण कोण सुद्धा तुमच्या देवत्व कल्ल्या तुमकां रियलायज जायना. हें दुख्ख समर्थांक जाता. तरी तो समर्थ म्हणटा, तरी तो ऐसा नव्हे पाषाण जो अपवित्र निक्कारण. तया सारिखा देह जाण दुश्चित अभक्तांचा. अभक्तांक दुश्चित, अभक्त जे असता ती, जे भक्त असना ती दुश्चित, जे कोणा लक्षची लागना, सतत हें म्हणटा ती कले ड्युएल पर्सनॅलिटी. मन एक कडेन स्थिरची जायना, अस्थिर चंचल अशें सगळें. हां, तरी तेकल जाता अपवित्र निक्कारण. तया सारिखा देह जाण दुश्चित अभक्तांचा. श्रीराम, आता असो हे बोलणे घात होतो दुश्चितपणे. दुश्चितपणाचे निगुणे प्रपंचना परत्र ना अरत्र ना परत्र म्हणतात. दुश्चितपणा मितकल जाता, लक्ष दिना जाय. फिजिकली प्रेझेंट, मेंटली ॲबसेंट. यू नेवर आर इन प्रेझेंट टेन्स. प्रेझेंट टेन्स हें टेन्शन जायनाशी प्रेझेंटस देवान दिलेलं आमकां. प्रत्येक क्षण आमचे खातीर आनंदा संदी घेवन येता. आनंद मेळोवची संदी घेवन येता, समाधान मेळोवची संदी घेवन येता. ती संदी कशी घेवन येता? तरी दी बाळा, तुला जें आसा तें तूं दी, तें तूं दी. आनी तूं आमकां कितकी हें सांगिल्लें आसता कळ्ळें, एक नरकाचें आनी हाजें हें उदाहरण मध्ये हांवें दिल्लें तुमकां लक्षांत आसच्या पावस, की एक मनशाक विचारलें, तुका पयलीं स्वर्ग, तो देह दवरलो, वचन आपण ताका चित्रगुप्तान विचारलें, तुका पयलें नरक पळोवचेंच की हें पळोवचें सम, स्वर्ग पळोवचो सम. तर तो म्हणालो आपण पयलीं नरक पळयता, म्हळ्यार वायट अनुभव येना पण बरो अनुभव आयल्यार बरें जाता म्हणून नरकाच थंय व्हेलें. इतलो हॉट टेबल, डायनींग टेबल, भरपूर पंचपक्वान वाडलें ती. जाल्यार ते जे लोक थंय जेवणां बसले ती, हां, सगळे जाण रडटा ती, कोणाक खावचें मेळना इत्या म्हळ्यार तांकां हे हाताक हेंची ना, सांदोची ना हांगा. तर हात अशी फोल्डची जायना. कितले देवान उपकार आमचेर आसत पळया ती. आमगेले हात फोल्ड जाता, फुड्ड काडून तोंडाक घालूंक शकता ती. आमगेले बोट्ट अशी दिल्या ती, ते चेमचे झक मारले
तशी काणटो चमचो पयलीं काण उडोवन हातान जेवी कितले बर केलें तर के एक हाता स्पर्श ताका आसता. आंग चेपच्याक तुमी खंयचेंय हें हाडा ती एक्युप्रेशर म्हणून कलकी आसता तें चिमटसो तपता ती करता ती सगळें करतात जाल्यार हातान हळुवारपणी जर पांय चेपले कोणाक कितलें बरें दिसता वय की न्ही. तशी तांकां पाप ते खावच्या पळयता ती खावच्या जायनाच तांकां कित्याक म्हळ्यार हात फोल्डच जायनात खंयचोय तर कल करचें हां. तर सगळे जाणां रडतस हो नरक आत्तां वच्चे आमी स्वर्ग पळोवच्याक म्हणून हो म्हणटा. सो तशी सेम वातावरण बट पीपल आर स्मायलींग लाफींग एन्जॉयींग. कशी तांगेल हातय तशीच ताका सान द्यायची ना ती जाल्यार इदूर इदूर लोक बसलेत न्ही तरी हो कल करता दुसऱ्या गेल हाडले थंय तागेलो हात पावता दुसऱ्या ताटांत काडटा आनी ताक्क भरयता आनी तो हक्क भरयता म्हूण दोगय पोट भरून घेवन हांसता ती गंमत करतात. हो स्वर्ग म्हळ्यार नरक आनी स्वर्ग हे आमी निर्माण करतात. ताजे खातीर तांणे सांगल्या की दुश्चित जावं नाका ती. दुश्चितपण असल्यार तुमकां कसलेंय मेळना प्रपंचय मेळना परमार्थ मेळना. दुश्चित असल्यार फक्त नरकुची म्हळ्यार विचारसरणीची प्रापंचीक जाता फक्त प्रापंचीक आनी व्यावहारीक अध्यात्म जाता. अध्यात्मान सुद्दां व्यवहार हाडटा ती. हांव पाव किलो फेड दिता म्हाका 85% गूण मेळो ती परिक्षेंत कळ्ळ्याक. इतले थोडे फेड्यान हांवें गोतोसो देव खायना म्हणून ताबडतोब उबारून आमीच खातात आनी वांटात म्हळ्यार अस नमन्याचें आमगेलें अध्यात्म. अस नमन्या श्रद्धा ताचे पेक्षा श्रद्धेन अभ्यास केलो तो पास जाता आशिल्लो न्हय तें करना ती. तरी तांणे सांगल्यार दुश्चितपण आता असो हे बोलणे घात होतो दुश्चितपणाचे गुणे प्रपंचना परमार्थ. दुश्चितपणे कार्य नासे दुश्चितपणे चिंता अवसे दुश्चितपणे स्मरण नसे क्षण एक पाहता. खंयचेय लक्षांत राबना मागीर ना अरत्र ना परत्र प्रपंचय समज जायना कल्या म्हळ्यार हांग येवन बसल्या ती थंयची कामां खली जायनात प्रपंचान. त्यापेक्षा घार बसून कले इडली पीठ वाटचें आशिल्लें तें तरी केलें इडली तरी जाता आशिल्लो तेन्ना आमी वचून किर्तनां बसता ती किर्तनांत लक्ष ना अयो गॅस उगड वरलो की हां तें वाटचें आशिल्लें मग वेळ जालो सतत घड्याळा लागीं. एक संतान तरी म्हाका वत्त आशिल्लो आसा ती साठे बाबा म्हूण आशिल्ले ते वासुदेवानंद सरस्वतींगेर शिश्य. तर ते कोर्टान कामार आशिल्ले प्रपंच चलयताले आनी आमगेलोच एक लेखतलो थंय जज आशिल्लो जाल्यार जज ह्या क्लार्का गेलो कोर्टान क्लार्क आशिल्लो तांगेलो शिश्य. तर सांजे किर्तन येवन बसताले कळ्ळें. तावळी ते कीर्तन चालू आसतना तागेलें लक्ष त्या मनशाक दुश्चित जालें घड्याळाल्या वचून कितलो वेळ जालो म्हणून. तर तांणी अशी सवलें म्हळ्यार ऑफिसांतलें रिलेशन नाचें हांगा गुरू आनी शिश्य आनी सरळ सवन भोसडीच्या आयुश्याचे घंटे का मोजतोयस म्हूण सांग पळ का मोजायला लागलेलेच इथे लक्ष दे अशी गुरू असतात एक तांकां पर्व ना ताका फाय हो बॉस म्हणून हांव काण घालत की कलें ना. तरी असले गुरू निस्पृह आसता ती. तर दुश्चितपणे शत्रू शत्रूक जिंकचे आता प्रपंच हो शत्रू असो. दुश्चितपणे जन्म मरणे दुश्चितपणाचे गुणे हानी होय म्हळ्यार कल जाता दुश्चितपणामीत कार्यास नाश जाता चिंत उत्पन्न जाता पळयता क्षणां स्मरणाची म्हळ्यार विसरच्या जाता आपण कल करू भायर सरलेलो कल केल्लें तेंच विसरचें जाता आनी तेमी ती कितली वाक्य ते निरूपणाची फुकट वतात आयकूनच्याक मेळना ती आनी नंतर परत आमी येतात कल सांगिल्लें म्हूण अशी ताजी मी ती हानी जाता. दुश्चितपणे नवे साधन खंयचेंय साधन समज जायना जप करू बसल्यार जपांत लक्ष लागना भजन करू बसल्यार भजनांत भाव येना आनी कले आयकूनच्या बसल्यार तें जायना. दुश्चितपणे नवे साधन दुश्चितपणे न घडे भजन दुश्चितपणे नवे ज्ञान साधकांक ज्ञानय जायना कसल्यांचें ज्ञान जायना कले म्हळ्यार हें म्हणटात पळय विच्छिन्न मनस्थिती सगळे हांग थोडे थंय थोडे अशी लक्ष एक लक्ष चेडू खेळटस घार आयला आसता स्कुलांत थंय एक लक्ष तर कोणकी निरूपण करतस तें आयकूनचें आमगेलें कर्तव्य येवन बसला म्हळ्यार आयकूंक का त्या लोक कल म्हणटले
त्यामुळे लोक मल्ल्या पळयतस की म्हाका न्हीद येतस तें थंय दुसरे कडेन लक्ष. न्हीदय येता इथे म्हणा ऐकत सम आयकना, अलर्ट जावन आयकना. तशी तें दुश्चितपणे नवे ज्ञान साधकांक कसलें ज्ञान मेळना. दुश्चितपणे नवे निश्चयो आमगे निश्चय म्हळ्यार आमगे ध्येय कसलें हें आमी सहज विसरता ती. ताजे बद्दल आमकां अल्झायमर जाता. आमगेल भवानी शंकराल देवाल मुर्ती तुमी पळयल्या आसतली, त्या दक्षिणामुर्ती तांगेल पांया मुळाक एक हें आसा, प्रेत आसा, एक मनुश्य राक्षस आसा आनी ताजेर पांय दोन ताका चिरडून घालें ताणें. तें म्हळ्यार अल्झायमर्सा रोग. अल्झायमर्स रोग शरिराकच आसना, प्रत्येक साधकाक आमकां हो रोग मनुश्य जन्मा येतात न्ही, हो रोग लागला. आमी कल्ल विसरता ती आमी कोण, आमी खंय थावन आयली आनी आमकां खंय वचचें आसा, आमगेलें ध्येय कसलें, आमकां खंय पावचें आसा. रस्तो विसरल्यार पुणी आमकां अमूक कडेन वचचें आसा, खंयच्या रस्त्यान वचचें तें म्हूण विचारचें. पण तूं खंय वचचें आसा हें सुद्दां गोतना. एक अशी हातांत एक सूटकेस घेवन सूट बूट घालेलो एक मनुश्य कॉलनींत आयलो. ताका वॉचमॅनान हटकलें, क्या किधर जाने का है. किधर जाने का है पता नहीं, हाँ याद नहीं आता है. अरे किधर से आए आप, किधर से आया मैं, ठहरो हाँ सोचता हूँ. सोचतो पळतो ताका उड आसना. आप कौन है, कौन आप, कहाँ जाने का है, नाम क्या है, कसले उड आसना. ताका अल्झायमर्स म्हणटात. तेंच अल्झायमर्स आमकां जाल्लेलो आसता. आमकां जाल्लेलें आमी खंय थावन आयली आमकां लक्षात ना. आमी कल्ल खातीर आयल्यान ती, आमी कल्ल मेळोवंच खातीर आयल्यान ती, आमगेलें मूळ ध्येय कसलें हें तेमी ती तें कल्ल मीत जाता तर दुश्चितपणान जाता. आमकां ध्येय एकलो मनुश्य तुगेलें हें ध्येय आसा म्हणून उबडास कोण दिता असो. जांबुवंतान हनुमंता ज्ञान केलें वरी तशें आमगे समर्थ आमकां सांगता आसा तुमगें ध्येय आनंद यात्रेचें, आनंद मेळोवचें, मुक्ती मेळोवची हें ध्येय आसा, स्वरुपाचो अनुभव घेवचो आसा. तेन्ना पण दुश्चित तेमी ती तो निश्चयच जायना आमगेलो. दुश्चितपणे न घडे जयो, दुश्चितपणे होय क्षयो आपुल्या स्वहिताचा. अरे लॉटरी लागील वरे आमकां जन्म मेळ्ळा मनुश्यागलो तो आमी फुकट घालयता ती. त्या लॉटरी तिकेट कोणाक पण दिवन सोडता ती प्रापंचीक लोकांक विकून सोडतात आमी. आमगेले हें म्हणटात न्ही जमीर म्हणटा ती, आमगेले स्वाभिमान आमगेलें हें तेंच आमी विकून सोडटात. दुश्चितपणे न घडे श्रवण, दुश्चितपणे न घडे विवरण, दुश्चितपणे निरूपण हातीचे जाय. इतलं गोमटे निरूपण चल्ल्या पण मग लक्षच लागना न्ही. तर ताजी त्या दुश्चिताक वर्णन इतलं गोमट केल्यात पळया ती. समर्थ म्हणटा ती दुश्चित बैसलाची दिसे परी तो असतची नसे, चंचल चक्री पडिले असे मानस तयाचे. वेडे पिशाच निरंतर, अंध मुके आणि बधीर, तैसा जाणावा संसार दुश्चित प्राणियांचा. तांकां संसारीक प्रपंच चलना, खंय लक्ष लागना. म्हळ्यार प्रपंचाला ह्यो तो देव कोपतलो, तें किर्तन आयकुनचें वचका आशिल्लें, मगेर गुरू कोपतले, कोपतल म्हणून वचून बसचे शिवाय स्वताक कलें मेळोवचेंच म्हणून वचचें ना. आनी आयकुनचें ना, थंय वचूल्यार घरांत हें व्हरलें तें व्हरलें तें म्हळ्यार खंयचेंय समजायना. तो अंध, केप्प, मोन्न, आंधळो अशें आसलें तें केलर की कोण की तिगल वार जाता. नाल्यार पिश्शें पिशाच अशी मात ती भिरभिरता. तैसा जाणावा संसार दुश्चित प्राणियांचा. सावध असोन उमजेना. तो दिसत जागो बशील वरी. श्रवण असोन ऐकेना, कान आस. अरे संत तुकाराम केन्नाय देवाला रडताल की कीर्तन जायना पडे, सगळं वचना पडे. विठ्ठला अरे हे ऐकतात पण ऐकत नाहीत रे, कुणीच ऐकत नाही. मग आता ऐकनात म्हळ्यार केप्पे सत्व ते ना, तेव्हा ऐकता ती जाल्यार ऐकनात म्हळ्यार मनार घेना ती, वागना ती. हें मग सूण वे मनार घेतले वागू म्हणून. अरे पण चोर येईल तर चोराक चोरी कोण वचूं दिता, भुंकन आसूं जाय तें सुणें, उपयोग कसलो ते वागालो. मनार घेतले वाग. तशी आमकां मुक्ती जायी हें आमी मनार केन्ना घेवचें. तशें सावध असोन उमजेना, श्रवण असोन ऐकेना, ज्ञान असोन कळेना त्याला सारासार. श्रीराम ऐसा जो दुश्चित आळसी, परलोक कैचा त्यासी, जयाचे जीवी अहर्निशी आळस वसे. आलश दुश्चित जाल की असं ना तरी ऐकून जायनी, ह्यो कितलो वेळ बसलो म्हणून आंग अशी केलें, आळस दिलो आनी उठाव वचुलो.
घार वचलो यो बा कितलो ताण जालो मात्यारी म्हूण न्हिदलो. अशी दुश्चितपणापासून सुटला तरी तो सवेच आळस आला. आळसा हाती प्राणी आला उसंतची नाही. तो कल्ल करत तागल ताका कळना. फक्त आळस न्हिदोन म्हळ्यार न्हिदोनचे. तो कशेंच गोतस वे तांणी भोव गमती दिले. आळसे राहिला विचार, आळसे बुडाला आचार, आळसे नवे पाठांतर काही केल्या. म्हळ्यार आमी केन्नाय पोस्टपोन करतात पळय त्या आळसान करतात. आज नाका फाय करया म्हूण. फाय केन्नाय उगयना. फाय येवचे भितर ताजे फाय ते टुडे जाता. टुमोरो नेवर कम्स. आळसे घडेना श्रवण, आळसे नवे निरूपण, आळसे परमार्थाची खूण मळीन झाली. परमार्थाची खूण आस पळय ती तूंची जो तूंची आत्मस, तूंची स्वता देवस हें जे सांगिलस तें ताजे श्रवण मनन चिंतन आनी निधिध्यासन करी म्हणून तें करूक ताजेर मेडिटेशन करूक सांगल्यार आज कितले इतले हाजे नंतर AC लागू लागल्या. लायट नाशिल्ले रात्री थंय. आतां तर लायट आयला, फॅन आयलो. थोडे वेळ जास्ती न्हिदोया न्ही म्हणून. आळसे नित्यनेम राहिला, आळसे अभ्यास बुडाला, आळसे आळसाची वाढला असंभाव्य श्रीराम. आळसे गेली धारणा धृती, धृती म्हळ्यार धैर्य, धारण जायना कसल्या मनांत वर ना. आळसे मळीण जाली वृत्ती, आळसे विवेकाची गती मंद झाली. आमकां विवेक सारासार करूंक कळटा पण आमी करना ती. फाय करया कोण आतां खंय आतां करी कले ते हें सांगिल्लें आत्तांच करका तर फाय करूंक फाय येत की ना की म्हण. तो सांगता की ना आजीच कल्या करका फाय असणे इतकी भी क्या जल्दी जब जीना है बरसों म्हण. करे सो अब करे तो की एक हेंच फिर तू करेगा कब. तर तो सांगता होड ना तरी इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसों. आज करे सो कल करे. हय तांणी सांगलें कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगा फिर तू करेगा कब. तावळ तो श्रोत कल सांगता गो तसले गुरुने सांगल्यार तो शिष्य म्हणून घेतलो सांगता की आज करे सो कल करे सो परसो. इतनी भी क्या जल्दी है जब जीना है बरसो. इतले वर्स राबचे आसले जिवंत राबचे आसले नंतर केले जाल्यार हो आळस ताच्यान विवेकच वरना. विवेकाची गती मंद जाली. आळसे निद्रा वाडली. आळसेर की न्हिदोंक म्हूण दिसता. आळसे वासना विस्तारली. म्हळ्यार आळशी जावन जावन आयतें खावचें मेळटा. हें जाय तें जाय हें हानी दिमका तानी दिमका अशी. आळसे शुन्याकार झाली सद्बुद्धी निश्चयाची. आमकां सद्बुद्धी कशी आशिल्ली आमी एक खंय तरी ट्रिप्पा भायर सरले. काश्मीर पळोवचें म्हणून भायर सरली, शिमला पळोवचें म्हणून भायर सरली. तांणी अमूक वेळार यो म्हूण सांगलें, अमूक ठरावीक वेळार येवंका म्हूण. एक ट्युरिस्टा सांगात वचलें ती आनी आमी कल्ले करनासतना न्हिदोनू राबलें. बरी कितली थंड आसून पांगरोंगी न्हिदली तरी वचून उपयोग केलो. हांगा एसीन न्हिदोंक येत न्हय. इतलो खर्च करून थंय वच तुमकां कल्ले पळोवच्याक मेळ्ळी कले ना तर निश्चय कले आशिल्लो हें पळोवंका तें पळोवंका नेचर पळोवंका नेचराचो आनंद घेवंका ते कले ना. सद्बुद्धी निश्चयाची तें वता. दुश्चितपणा सवे आळस, आळसे निद्राविलास, निद्राविलासे केवळ नाश आयुष्याचा. निद्रा आयल की कल जाता तेमी ते सांगता ती निद्रा आळस दुश्चितपण हेची मूर्खाचे लक्षण. येणे करता निरूपण उमजेची ना. पयलो प्रश्न कले आशिल्लो निरूपण आयकना पण आमकां कितले दिवसांत ज्ञान जातलें, आमकां कितले दिवसांत मुक्ती मेळटली आनी मेळ्ळी जाल्यार कल्ले मेळना. मुख्य कल्ल आड येता तर निद्रा आळस दुश्चितपण ही मूर्खा लक्षणं आड येतात. ही तिन्ही लक्षणे जेथे विवेक कैचा असेल तेथे अज्ञानास या परते सुखची नाही. तर तो कल करता आळशी मनुष्य भूक लागली की क्षुधा लागता जेवला, क्षुधा लागताच जेविला. जेवून उठता बा पोट भरलें, जेवून उठता आळस आला, आळस येता निजेला सावकाश, निजोन उठताच दुश्चित. कल करचेस बा आत्ता न्हिदोन उठयला चिके हांगा अळम टळम केले. अळम टळम म्हणटात ताका. कदा नाही सावध चित्त तेथे कैचे आत्महित निरूपण. मरकटापासी दिले रत्न पिशाच्या हाती निधान, दुश्चिता पुढे निरूपण तयापरी होय.
असले दुश्चिता मुखारी कोण कसले उपयोग ना, आमगेल वेस्ट ऑफ ब्रेथ म्हणटात तशी. तरी आता असो हे उपपत्ती युक्तिवाद वचो. आशंकेची कोण गती, किती दिवसा होते मुक्ती सज्जनाची संगे. हे सगळं ऐकून घेतलंय आणि रामायणात रामा सीत कोणी म्हणून विचारलं. हां, पहिले सांगिल वऱ्याकल्याने ते सीतेगल हरण जालें रावणान हरण केलें, हरणाची सीत केन्ना जाली, रामान मरना पडे म्हणून तशी प्रश्न विचार कर. तशी परत हो श्रोत विचारता की आशंकेची कोण गती, किता दिवसा होते मुक्ती सज्जनाचे निसंगे. सज्जना संग धरल्या कितले. हां, ऐकायाचे प्रत्योत्तर, श्रोती व्हावे निरोत्तर, संत संगाचा विचार ऐसा असे. हे अगदी महत्वाचे एक हे वाचता श्लोक आणि हांगा मी राबया जाल्यार म्हळ्यार हाजी विवरण मस्त करका लागता. लोहो परिसेसी लागला, थेंबुटा सागरी मिळाला, गंगे सरिते संगम झाला तत्क्षणी, सावध साक्षेपी आणि दक्ष, तयास तत्काळची मोक्ष, इतरास ते अलक्ष लक्षिले नवचे. येथे शिष्य प्रज्ञाच केवळ, प्रज्ञावंता न लगे वेळ, अनन्यास तत्काळ मोक्ष लाभे. अनन्य जावं का, एकाग्र जावं का. हां, सुईच इतलं बारीक टोक तांतां सूत वता कशी ते एकाग्र जाता. ते स्प्लिट असल्यार जायना. ते आमी उश्ट लायता ती उद्दां लायता ती ते एकाग्र करतात तावळ ते वता तशी. प्रज्ञावंत आणि अनन्य तयास न लगे एक क्षण. जो बुद्धवंत आसा आणि अनन्य आसा, प्रयत्नशील आसा, अनन्य भावार्थे विण प्रज्ञा कोटी. हें सगळें आमी नंतर पळोवया. हांगा आमी राबया. लोहो परिसेसी लागला थंय न्हू परत घेवया मुखाल पंथां ब्रस्तारा जाल्यार म्हळ्यार दीस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. हां, आमी हांगा राबया आणि आतां आमगेले दुश्चितपणा, आळस आणि निद्रा हे चिक्के ऑप्टिमम दवरच्याक प्रयत्न करया. ताचे खातीर समर्थांगेली प्रार्थना आयकुया आणि आमी ती प्रार्थना करूया श्री रामा लागीं. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी, कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ होतची आहे, हे जन हाती धरी दयाळा, कल्याण करी. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तूची सावरी, कठीण त्यावरी कठीण झाले, आता न दिसे उरी दयाळा, कल्याण करी. कोठे जावे काय करावे, आरंभिली बोहरी, दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी दयाळा, कल्याण करी. तरी आम्ही आज अक्षय तृतीयेक हे तळमळ तळमळ कोण घेवची ना. आम्ही समाधान आयच्या दिवसाक दान, दान पितृ लोकांक दान, पक्षांक हांकां दान, झाड लावची, पीक पेरचें आणि देवाल पूज करची आणि आनंद समाधान मेळोवचो. विद्यादान, अन्नदान, वस्त्रदान, जे काय आसा दान करचें. आमचे जे आसा आमगेले बरे विचारांचें दान. हां, वायट विचारांक दान करूं नाका. ती ताका जुने जाऊ दे, मरणा लागून जाळून किंवा पुरून टाका. तशी वायट जाण आणि पूर्ण उडयती आणि नवन सृजनाक आजच्या धोरण आमी सूर करूया अक्षय तृतीयेक. विथ दीस आमी हे विवेचन पुष्प समर्थांगल चरणाचेर, हे श्रोते जनांगल चरणाचेर हांव दवर श्रीरामाल्या. श्रीराम गॉड मानून घे आमगेल सेवा, अल्प सेवा देवा. आणि हे अक्षय समाधान आमकां मेळ्ळो. आमगेल हातांत तूंच दान घडोवन घे. ती शक्ती दी, बुद्धी दी, युक्ती दी, सगळें. आणि परत मी पण दिवं नाका, मी पण दिवं नाका, तें काण घे. हां, हे प्रार्थना करून आमी ते विवेचन पुष्प तागेल्या श्रीरामा चरणांचेर दवरया आणि म्हणया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः,
अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।